म्हाका कितें जाल्यार चेंज जाय फावटी. चेंज म्हणजे कशी चेंज? चेंज म्हणजे जो सरकार जो आमच्या लोकांच्या खातीर वावरता तसलो सरकार जाय. तुम्ही केंद्राच्या सरकाराची हय कोण केंद्रान जावं आमच्या गोंयान जावं आमच्या लोकांच्या पासून वावरता तसलो सरकार. एकूय काम जावंक ना आनी कोणूच येवंक ना. खाली कोण इलेक्शनाच्या टायमार मातशें कोण येता आनी म्हाका सांगता तितलेंच आनी कांय ना. तेज्या उपरांत मागीर कांय ना. असेंब्लीचें इलेक्शन जालें 22 तेन्ना हांगसर खूब पार्टी उबे रावल्यो वोटांचें डिविजन जालें आनी तुमी पयलां कितें जालें तें. हे पार्टी जावपाक म्हाका दिसता चड कमी चान्स आसा. कित्याक हे पार्टी लोकांक कळ्ळां की हो आतां चलता तो गव्हर्मेंट कसो चलता लोकां पासून कितें करता कितें पार्टी जावपाक सामकें कमी आसा. डिविजन जावचें ना. डिविजन जावपाक सद्याक ती BJPची कॅन्डिडेट हेवटेन कॅम्पेनींग करता आनी काँग्रेसाचें करता. राती आमचे थंय काँग्रेसाची मिटींग आशिल्ली कॅप्टन विरिडोची आनी दिसता ते पाटी जायते चेंजीस जातले सद्याक दिसता अशें. कित्याक हे पळय सेंट्रलाक जो गव्हर्मेंट आसा तो तितलो बरो ना असो दिसता. ते कांय जायते मुद्दे आसात. सद्याक जायते भुरगे आमचे शिंगलोले आसात ते बेकार आहा. बेरोजगारी आहा. मागीर बायलांचे म्हारगाय ती जालेली आसा. ताणूंक जायना तसली म्हारगाय चालू आहा. सो दिसता अशें चेंजीस जाय अशें केंद्राक तशेंच गोंयाक. गेले ते पार्टी चड पार्टी आशिल्ल्यो आनी गेले ते पार्टी म्हाका दिसतालें अशें की BJP वयता आशिल्ले पूण त्या जी बी टीम म्हणटा ती BJPची त्या कारणाक लागून म्हाका दिसता हे पार्टी तशें जावचें ना. लोकूय आतां सगळो हुशार जाला आनी शाश्टीन म्हाका दिसता चडशें काँग्रेस येतली. अशें म्हणटा की काँग्रेस साश्टीन जी लीड घेता पळय न्हू तेचेर काँग्रेसीन जिखप आसता. कारण बाकीचे सरावंडींग ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा सांग्यार म्हणा काणकोण म्हणा सगळ्यो वा फोंडेच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणा त्यो BJPक चडश्यो लीड दिता. पण तुमी जितली साश्टीन लीड दितले तितली काँग्रेसीक फायदो जातलो. सो साश्टीचो रोल कितें जातलो? तशें केपेंचें तूं म्हणटा सावंडेचें म्हणटा तशें कांय ना. तें साश्टींक आतां सद्याक हांवें अशें पयलें सांगलां की तें जायतें म्हारगाय वाडलेली आसा. तूं आतां तुवें चोयलां पेट्रोल आतां कितली म्हारग जाल्या सिलिंडर कितलो म्हारग जाला आनी बारीक बारीक वस्तूचेर GST बी जावन सगळें जायतें खूब लोकांक कश्ट जाला त्रास जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसना ते तूं सांगता ते व्हडले नेबरींग ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्योय म्हाका दिसता हे फावटी काँग्रेसाक वोट मारतले. इंगलो मामनदार हांवें केश घाता गोरीबांक कितें शेतां काडे आनी हळू बिलींग सरकार पळय बिलींग काडटा गोंय हितू घुमता ती शेतां तूं तें कांय कोनाय. आमकां तो गोरीबांक राव शेत रोयना आतां एक जाळपाल कितें रोयतो एक दाखले काड जाल्यार केश घाताय आमचे आनी व्हड बिलींग काडाय मरे रोखडे एकी पाटी देखून वता येताय व्हड हें काडाय आमकां कोण बाबा अशें. आतां इलेक्शनाचो बोळा चालू आहा न्हू. हय कोण येयले तुमचे पर्यंत? आयज बरें आजून कोण येयले ना. एकट्यांक आमी सांगतले आजून देखून कोण येयले ना. आयज बरें कोण येयले ना. येता त्या उमेदवारा कडेन तुमी कितें मागतले कितें सांगतले? आमी सांगतली आमगे भाशी कोल जाल्यार आमी कोतो नाल्यार वता काय कितें नाही. करपाक जाय तें? आमगे कितें एक आती गोरीबांक कितें कोल्यार आमगे केशें आसा आमी जाय तो आमगे घरान कितलो लोक आसा गोरीबांक शेतान देखून येदो रूम काड रायलो जाय तो शेतान तें हें कोताय आमचे केश घाताय पयशे दी आनी दुसरो आडकून तुमकां दूध आलो लोकांक आमगेलो देखून दूध आलो लोक तुमकां कोनाय आमी गरीब राव आमकां एक घर आमी कोताय म्हळ्यार केश घाताय हांगे तें तर सारकें कोल जाल्यार आमी घातली वता नाजाल्यार घालपा नाय. वतूच घालपा ना. हय वतूच घालपा नाय. आमगे घरां हितू वत जाता आमी वतू घालपा ना. हांवें लेलो फाटी सांगता लोकांक सरकार तुमचें काम जालीं आमी मरपा जालीं आतां आमगे कोण आमचे दाखोत म्हळ्यार तेका देखून म्हाका उलयताय आमी आतां आमगे ते मरपा पावत येयलो ते गरिबांक कोण खबर करता. मोदी 15 लाख घाता म्हणून रे बँकाक मग अजून येईल नाही. मोदी नेत्री मागे हांव उलयताले 15 लाख घात जाल्यार उलयत म्हणून सांगिलां मोबायलाचेर. ते येताय मागीर कोण येता कोण बरें घेना पयलीं येता इलेक्शना पयले मागीर कोण येता कोणूय जावं ते खंयचे पार्टीचे जावं मागीर गायब जाता. पयले आपल्या आपल्याक येता न्हू रे मेनीन महादेव हां महादेव मारले ते पयलीं ते कोताले आनी ते खबर गो नाय. मेन प्रॉब्लेम
जाल्यार आमगे ते कर्नाटका तेंगे पळय इलेक्शनान ते डायरेक्ट सेंट्रल मोदीन तांकां दिले ते मदेचे ताका लागून आतां ते पयलीं वडयले ते आमगे हो आहा तो कोण रे तो CM आहा तो आतां कांय खबर ना तेजे लास्ट टायम आमी पयलें न्हू नावेलीन आमी इलेक्शन पयलें 2022चे खूब जाण रावले चड जावन बसलोले न्हू ते चड जावन बसले ते म्हणटा फुटोल न्हू बोलता मनीस जाल्यार आमी ताका वळखो ना तो खंय येयलो तो ना ते वळखो ना म्हाका सुद्दां एक कालाप देखून तो बरो कॅन्डिडेट जालो पार्टी काँग्रेसीन बरो जाला तोय आहलो न्हू MP आहलो तो प्लस तो आहलो मिनिस्टर आहलो गोवा असेंब्ली आनी बरो शिकलो एडवोकेट न्हू तो आतां कोण रे तो श्रीपट नायक ताका केन्ना चोयलो ना उलयलो हिंगा हिंगा पार्लमेंट हय केन्ना उलयलो ना तो दवरपा जाय न्हू म्हज्या भासाचो उलोवपा जाय न्हू